Diwali special. जशें अपर्णान म्हटलें दिवाळी स्पेशल अशीच आमी एक स्पेशल डिश पळयतले. आयज आमच्या बरोबर आसा शेफ सुशील. वेलकम. Yes, thank you very much. Welcome to the show. कौन सा डिश? This is gujia. Something new to I Yes. think me also and all our viewers. So let's start. First of all, there is sugar, refined flour. There is a dry fruit mixed dry fruit. It is. There is khoya, salt, and elaichi powder. Okay. We'll make the sugar syrup first. Till the time we finish with the sugar syrup, we'll make the dough. Okay. There's refined flour in it. Little salt. And we'll put the 1 spoon of oil in it, which is little bit heated up. And after that, we'll add it. You mix the things, the salt, little oil, and the refined flour. Okay. You mix it little. Then you add water in it. Okay. I think this is done. Yeah. The sugar syrup. No. बाद में sugar powder. Sugar powder, sugar, Dry and the fruits. dry fruits in it. Now we'll roll the things. We'll roll the dough and we'll cut it in the same shape. तेन्ना एक लक्षात दवरा की गॅस बंद आसा. ताणें तें तेल तापोवन घेतलें आनी ताच्या उपरांत तातूंत गुजिया सोडलेली आसा. After putting the gujia, you can again switch it on the gas, no problem. अविनाश, म्हाका दिसता ह्या फावट व्ह्युअर्सांक आमी खूपच मदत केल्या की ह्या दिवाळीक तुमी कितें कितें नवीन नवीन प्रकार अशे करूं शकता. आणि ह्यो सगळ्यो डिश तुम्ही घरा कडेन मात्र न विसरता करून पळयात. आमी टेस्ट करून पळया. ते आमचें कामूच आसा. खवा म्हाका दिसता बरो मेल जाल्लो आसा भितर. तर साखरेच्या पाकान ते काडिल्ले आसा. तुम्ही एक काम करात, आमी एक खाता तोपर्यंत तुम्ही हेचो रिकॅप घेत. गुजिया करपाक तुमकां लागतलें साहित्य पिस्ता, मैदो, खोया, साखर, वेलची पिठो, उदक, मीठ आनी तेल. एका भांड्यान साखर आनी पाणी घेवप. तें बरें गरम करून घेवप. म्हणजेच एक तारी पाक तयार करप. दुसऱ्या भांड्यान मैदो, तेल, मीठ आनी उदक घालून बरें मळून घेवप. तें मळून जालें की एका भांड्यान खोया, पिस्ता घालून तें बरें मिक्स करप. मागीर त्या मळलेल्या पिठाचे गोळे तयार करप. ते चपातीच्या आकारान लाटप आनी त्याच्या वयर वाटी मारून ताका गोल आकार दिवप. मागीर त्या पात्यान ते खोयाचें मिश्रण भरप आनी ताका करंजीचो आकार दिवप. हे गुजिया तयार जाले की ते थंड तेलान तळप. ते तळून जाले की ते पाकान घालप. आमचे गुजिया तयार. So this was our Diwali special guest host Bite It. हय, दिवाळीचे हे एपिसोड फळार आमी जे तुमकां दाखयले ते कशे आसले हे कळोवपाक मात्र आमकां विसरो नाकात. Definitely तुम्ही ते घरा ट्राय करून पळयलाच आसतले. बरोबर. You can contact us at features@prudentmedia.in. आता तुमकां सगळ्यांक बाय बाय. Bite it and stay Stay connected connected with with us. आणि हय, बायट इट प्रोग्राम मात्र पळोवपाक विसरो नाकात. And yes, have a safe Diwali this year. Till then, Keep watching Prudent. You need a lot of patience to do that. I give up. I can't do it. गरम आहे, हात भाजणार. गरम आसा आणि दुसरे म्हणजे लाडू गोल जावपाक खूप डिफिकल्ट आसा. पण तू म्हणता रे तशें जावपाक लागलो हे गोल आकार येना पूण ओके टिपी पण आमचे डेलीचे काम हे आमी चुकोवंक जायना. अजिबात चुकोवं शकना.